नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बीजेपी सरकार भारत मातेचे रक्षक नी खुनी. राहुल गांधीचो संसदेत आरोप. मोदीक मणिपुराचे पडिल्लेच ना, तो थंय वचूंकच ना म्हूण हल्लाबोल. प्रधानमंत्र्याचे जापेचेर नजर. मंत्रिमंडळाचो आमदार मंत्री. गोंय पगार भत्तो पेन्शन कायदो दुरुस्तीक वावटो. चालू अधिवेशनात विधानसभेत विधेयक. आमदार मंत्र्यांक स्टाफ. रीण मर्यादेंतय वाड. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचो तपास योग्य दिशेन. अफवाचेर विश्वास दवरूं नाकात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. आमदार देविय म्हणटा हांवें अपघात केल्लो जाल्यार सरेंडर जावपाचें. बाणस्तारी एक्सिडेंटाक कारण थारिल्ले मर्सिडीसाच्या ड्रायव्हर सिटार बशिल्ले मेघना सिनाय सावड्डेकराचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर 16 ऑगस्टाक सुनावणी. तो मेरेन अटक ना, कोर्टान केलें स्पश्ट. IPP भशेन IT TCPच्या मार्गार. गोवा IT डेव्हलपमेंट कायद्यांत दुरुस्ती वरवीं समिती नेमून समितीक TCPचे अधिकार दिवपी कलमाचो प्रस्ताव मंत्रिमंडळात पास. गोंयचो एक IPS अधिकारी सोमारा राती कळंगुटे पबांत एके बायले कडेन असभ्य वागलो. विजय मायकल म्हणटा ताका घरा धाडात. मुख्यमंत्री म्हणटा सुटचो ना, एक्शन जातली. मायनिंग कंपन्यांकडच्यान आतां मेरेन 80 कोटी वाशील. उरिल्ले 271 कोटी रोखडेच रिकवर. रॉयल्टी ग्रेड आनी उत्खनना प्रमाण. मुख्यमंत्र्याची जाप. विरोधकांची लिजाच्या पावणेवेल्यान सरकाराचेर चढाई. गोंयांत दोट्टी मतदारांचो आंकडो वाडला. आमदार विरेशाचो इशू. मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणूक आयोग दोट्टी मतदार कार्डां रद्द करता. 2 कडेन मतदान करूंक दिवचें ना. धा वर्सांत गोंयांत दूध उत्पादन अर्दें जालें. विजयाचो इशू. सहकार मंत्री म्हणटा गांवागांवांत दूधकारां बरोबर घेतले बसका. दूधकारां खातीर खासा सबसिडी. खावडीची वेवस्था. नॉयज एक्शन प्लानात बदल करून हायकोर्टाक दिता. पर्यावरण मंत्री म्हणटा गोंयाक वेगळो प्लान. मनोरंजनाक वेगळो झोन करता. जीत म्हणटा मोरजे मांद्र्या सायलंट झोनाचें कितें. बीजेपी सरकार भारत मातेचे रक्षक नी खुनी. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचो संसदेत आरोप. मोदी सरकारान मणिपुरांत हिंदुस्थानाची हत्या केली. प्रधानमंत्री मोदीक मणिपुरा विशीं कांयच पडिल्लें ना. तो अजून मेरेन थंय पावूना, आपूण पावलो. राहुलाचो हल्लाबोल. बीजेपीन क्विट इंडिया काडली. सरकाराचेर अविश्वास थारावाक प्रधानमंत्री फाल्यां कितें जाप दिता ताचेर नजर. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है. उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की. इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की. मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है. आप देश द्रोही हो. स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है. सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है. इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है. हिंदुस्तान को कत्ल किया है. हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में. राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी
बैठकर मेज नहीं थपथपाते, कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती। वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। मंत्रिमंडळान आमदार मंत्री गोंय पगार भत्ते आनी पेन्शन कायदो दुरुस्तीक बावटो दाखयलो। ह्या अधिवेशनात विधानसभे मुखार हे विधेयक येवपाचें। मंत्रिमंडळाच्या आयचे बसकेंत आमदार मंत्र्यांच्या मागणेचेर निर्णय जालो। आमदार मंत्र्यांचे पेन्शन, भत्ते, गाडयेक पेट्रोल डिझेलाची मर्यादा, स्टाफ तशेंच रिणाची मर्यादा वाडोवंक हें बील। बुधवारा सकाळी मंत्रिमंडळाची बसका जाली। महत्वाचो निर्णय जालो तो आमदार मंत्र्यांच्या खर्चाचो भत्तो आनी पेन्शनाचो। गोंय पगार भत्तो आनी पेन्शन कायद्यांतली दुरुस्ती मंत्रिमंडळान मान्य केला। हे पळयात, विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना रावपाचो भत्तो जो दिसाक 3000 आशिल्लो तो 4000 करपाचो प्रस्ताव। गोंया भायर रावपाक 7500 रुपया म्हयन्याक आशिल्ले ते आतां दिसाक 12000। गाडी घेवपाक 15 लाख रुपया रीण मेळटले, ताची मर्यादा 40 लाख रुपया मेरेन वाडयला। घरा खातीर 30 लाख रुपया रीण मेळटले ते 45 लाख रुपया केले। सभापतीक 3 लाख रुपया मेरेनची वैजकी बिलां पास करपाक मान्यताय आशिल्ली ती आतां 5 लाख रुपया केल्या। आमदारांक पयल्या वर्सा म्हयन्याक 15,000 रुपया पेन्शन आशिल्ले आनी मागीर दर वर्साक म्हयन्याक 2,000 रुपया वाड जाताली। मात 70,000चेर सिलींग आशिल्ले। आतां पयल्या वर्सा म्हयन्याक 30,000 रुपया पेन्शन, मागीर दर वर्साक वाड म्हयन्याक 4,000 आनी 2 लाख रुपयांचे सिलींग। आमदारांक म्हयन्याक 300 लिटर पेट्रोल वा डिझेल मेळटले ते 500 लिटर करपाचे म्हूण बिलांत दुरुस्ती। आमदारांक 5 जाणांचो स्टाफ घेवपाक मेळटलो, एक पर्सनल सेक्रेटरी, एक LDC, एक पिऊन आनी एक ड्रायव्हर। आतां 7 जाणांचो स्टाफ घेवपाचो प्रस्ताव, एक LDC आनी एक पर्सनल असिस्टंटाची भर। आमदारांची रिणां भत्ते वाडोवचे म्हूण कांय आमदार ह्याच अधिवेशनात डिमांडा वेळार उलयल्ले। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। बाणस्तारी एक्सिडेंटाचो तपास खंय योग्य दिशेन चल्ला। अफवांचेर विश्वास दवरूं नाकात, मुख्यमंत्र्याचो उलो। कितें दिवपाचें आसा तें खंय कोर्टांत दितले। पुलिसाच्या म्हणण्या प्रमाण खंय परेशच गाडी चलयतालो। तेवटेन परयेची आमदार देवय म्हणटा आपणे एक्सिडेंट केल्लो जाल्यार सरेंडर जावपाचें, चलयेन केल्लो जाल्यार तिका पुलिसेन दिवपाचें। परेशाक 5 दीस कस्टडी। बाणस्तारी एक्सिडेंटाक 4 दीस जावन गेले तरी खरो गुन्हेगार कोण ताचे कुवाडे सुटना। पुलिशेन धरिल्ल्या परेश सिनाय तारीख आनी 5 दिसाची पुलीस कस्टडी पडटा। मुख्यमंत्री म्हणटा तपास योग्य दिशेन चल्ला, अफवांचेर विश्वास दवरूं नाका। एक गजाल आसा, वी आर ऑन द रायट ट्रॅक। अननेसेसरी नाका जाल्ले रुमर स्प्रेड जे कोण करता पळय ताचेर विश्वास दवरूं नाका। पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर विश्वास दवरा। पुलिस स्टेटमेंट बदलता म्हणून वॉट एवर द थिंग, पर आमकां जें कितें सबमीट करपाचें बीन सबमीट इन द कोर्ट, ती परत सांगता जे इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन द रायट ट्रॅक। गाडी दादलोच चलयतालो म्हणून खंय पुलीस सांगता। आमची पुलीस टीम ताजे डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा, तांच्यांनी सगळें व्हेरीफाय केलां। सो ते अजुनूय बी त्या केसीचेर तेंचो फॉर्म म्हणणें आसा की तोच गाडी चलयतालो। एक्सिडेंटान सोंपिल्ल्या फट्टे जोडप्याच्या फॅमिलीक न्याय मेळासर वोगी रावचे ना म्हणून दिवाडकार म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनार। आरोपीक ख्यास्त जावची म्हणून मागणी। एक्टिव्हिस्टूय वांटेकार। सांगले आमकां की ती ना, घरा कडेन मेळना म्हणून, पूण तेणी आमकां आश्वासन दिलां की 24 वरां भितर तिका हांगा इन्व्हेस्टिगेशनाक हाडटलें हें तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। तुमी 24 वर रावतले? आतां ते आमी सगळे मेळून ठरयतले, कारण हांव वैयक्तीक एक स्टेटमेंट करूंक शकना, कारण सगळ्यांक विचार करून सगळ्यां कडेन उलोवन आमकां एक खंय तरी फुडली कोर्स ऑफ एक्शन ठरवची पडटली। तेवटेन परयेचे आमदार दिव्या राणे म्हणटा म्हजे कडल्यान एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार हांवूय सरेंडर जावपाचें।
माफी मागपाचें, चलये कडल्यान जाल्लो जाल्यार तेका पुलिसेन दिवपाचें. Suppose I was in that place and suppose I had done it and it has happened with me, I would have, like, I'm talking personally from my point of view, I would have gone and surrendered myself and I would have said, yes, I'm really sorry for what has happened and it has happened because of me and because of whatever, maybe under the influence of alcohol or sometimes you just lose control of a car, sometimes you don't know, so many things happen, but whatever it is, if it has happened because of you are the reason of what has happened and police are doing the investigation. आणि खूप वाईट दिसणे ऐकून अशें. आणि my daughter was with me. First question she asked me was, Mama, I told her first before she said, I said, remember this, I said, if you were behind that wheel and it had happened and suppose you had gone and done something like this, I said I would have taken you to the police myself. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाणस्तारी एक्सिडेंटाक कारण थारिल्ले मर्सिडीसाच्या ड्रायव्हिंग सीटार बशिल्ले म्हणून बोवाळ चलता त्या मेघना परेश शेणवी सावड्डेकाराचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर 16 ऑगस्टाक सुनावणी. तो मेरेन तिका अटक जावची ना म्हणून फोंड्या सुनावणी घेतिल्ले पणजे अतिरिक्त सत्र न्यायालयान स्पश्ट केलें. तिचे अटकेक दबाव येवंक लागिल्ल्यान मेघनान अटकपूर्व जामीन अर्ज घाला. बाणस्तारी एक्सिडेंटा उपरांत मर्सिडीजची पात्रांव मेघना परेश सिनाय सावड्डेकाराक अटक करात म्हणून मागणेक नेट. म्हाड्डोळा पुलीस धरीत म्हूण मेघनान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घाला. ताचेर 16 ऑगस्टाक सुनावणी जातली. तो मेरेन तिका अटक ना म्हणून फोंड्या सुनावणी घेतिल्ले पणजे अतिरिक्त सत्र न्यायालयान स्पश्ट केले. मेघनाक थाकाय दितना कोर्टान निरीक्षण नोंद केले तें अशें. पुलीस मेघनाक अशा गुन्यांवा खातीर अटक करूंक सोदतात ज्या गुन्यांवा खातीर आदींच तिच्या घोवाक परेशाक अटक केल्या. ह्या गुन्यांवाचें स्वरूप अशें आसा की ताचेर वाद चर्चा जावंक शकता. एकाच गजाली खातीर 2 वेगवेगळ्या मनशांक धरूंक शकता काय? मेघनान म्हाड्डोळा पुलिसेक जबाब दिला. म्हणल्यारूच पुलिसेन आदींच तिची चवकशी केल्या तेन्ना तिची कस्टडीत चवकशी जावपाकूच जाय अशें ना. अर्जदार मेघना ही बायल. तिचो घोव पुलीस कस्टडीत आशिल्ल्यान ती तांच्या फामिलीची एकोडी इन्चार्ज. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. IPB भशेन आतां IT TCPच्या मार्गार. गोवा IT डेव्हलपमेंट कायद्यांत दुरुस्ती वरवीं एक समिती नेमून समितीक TCP चीफ टावन प्लॅनराचे अधिकार दिवपाचो प्रस्ताव मंत्रिमंडळांत पास. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग उद्देगाक जमनी विशीं ईज ऑफ बिझनेसाचे नजरेन म्हूण खंयी दुरुस्ती. खासा रिपोर्ट. बुधवारचे कॅबिनेट बसकेत कांय म्हत्वाचे बिल पास जाले. गोंय IT डेव्हलपमेंट कायद्यांत दुरुस्ती. जमनीचे इश्यू हाताळपाक समिती स्थापन करपाची तरतूद. समितीक IT खातीर TCPच्या चीफ टावन प्लॅनराचे अधिकार आसतले. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग उद्देजिकांक जमनी विशीं सुविधा निर्माण करपाची तरतूद. कॅबिनेटात हेर कांय निर्णय जाल्यात ते अशें. TA सब स्टेशना कडले 24 क्वार्टर्स आनी भोंवतणची 6000 स्क्वेअर मीटर जमीन साखळेच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाक 30 वर्सांच्या लिजार दिवपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. भाडे दर 5 वर्सांनी रिवायज जातले. कदंबाचे म्हजी बस येवजणेत बदल. वेगवेगळ्या सिटींग कॅपॅसिटीच्या बसींक पयल्या 180 किलोमिटरांक किलोमिटरा फाटल्यान 29 ते 36 रुपया दिवपाचे. ताचे वेल्या किलोमिटराक 60% दर दिवपाचे आसले ते आतां सगळ्या किलोमिटराक वयलो दर दितले. रुटा वेल्या बसीं बरोबरच भाडी मारपी हेर बसीं खातीरूय ही येवजण उक्ती केल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयचो एक IPS अधिकारी सोमारा राती कळंगुटे पबांत एके बायले कडेन असभ्य वागलो म्हणून बोवाळ. विजयान मिडिया रिपोर्ट विधानसभेंत काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस खात्यान त्या अधिकाऱ्याची चवकशी सुरू केल्या. ताचेर सिरियस एक्शन जातली. विजय आनी मायकल म्हणटा ताका घरा धाडात. आज पेपराचेर न्यूज आहा एक IPS ऑफिसर हॅज मिसबिहेव्ड विथ वन पार्टी गोअर. स्पीकर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वयतली. सस्पेंड कर आनी रिलीफ कर. एक्झॅक्टली पिकनिकेक आयले हांगा बरे कॉप मारतात आनी कांचुलाचेर घेतात. चलयांचे कडेन मिसबिहेव टॉलरेट करचे ना. तो सर नाव कितें म्हणजे कोण तो ऑफिसराचें नाव प्रोनावन्स करपाक म्हणजे कोंकणीन म्हणजे हें जाता कितें एकोन कंट्री आहा तो असो दिसता. ओके. नाव सारकें कशें प्रोनावन्स करपाक कांय कळना. मायकल म्हणटा ही खंय दुसरी फावट ऑफिसराक सस्पेंड करचो. आणि हे फर्स्ट टाइम जावंक ना. दिस इज द सेकंड नायट क्लब ही हॅज मिसबिहेव्ड. नॉट एक्सेप्टेड.
Our belt, tourism belt, is meant for tourists. Our economy runs on this. Our local boys and girls are working in this industry. There are so many girls, Goans as well as Indians, come from other states of India and work over here in our industry, and they are respected and protected to the highest level. मजगती कळंगुटे पंबा देखे बायलेकडे असभ्य वागलो म्हूण IPS अधिकाऱ्याचेर सरकारची कारवाय. DIG A कुवाना कडल्यान क्रायम आनी रेंजीची जबाबदारी काढून घेतली. तशेंच DGP कडे रिपोर्ट कर म्हूण वर्दूय दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहत प्रुडंट. मायनिंग कंपन्यांकडच्यान आतां मेरेन 80 कोटी वाशील, 271 कोटी येवचे आसात. रोखडेच रिकवर करतले म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. आदल्या कामगारांक घेयात म्हूण लिजींक सक्ती केल्या. मायनिंग सुरू करूंक नवी EC घेवची पडटली. रॉयल्टी सरासरी 55 FE ग्रेडी प्रमाण आनी मीन उत्खनना प्रमाण खंय घेतले. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. ब्लॉकांचे पावणे वेल्यान विरोधकांचे सरकाराक आडवे तिडवे प्रस्न. डिफॉल्ट जाल्ले पयलींच्या तुका 3.5 कोट्यान दाखयले डिफॉल्ट. दे आर अलाउड टू अगेन बीड. वाय दे वर अलाउड टू बीड वेन दे वर डिफॉल्ट. 46 कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही हांकां सगळ्या जाणांक रिकवरीची नोटीस धाडल्या. 42 कंपनी सॉरी ओके 42 कंपनीक 352 कोटी 22 लाख 80 कोटी रिकवर केले. 271 कोटी रिकवर जावपाचे आसा. 4 जाणांनी पयली लीज ओनर आशिल्ले त्यांच्यानीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनिंग लिजान आयिल्ले. 20 मिलियन टन्स आमकां एप्रूव्ड आसा फॉर एन्युअली आनी डेट 20 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वायज आमी डिवायड करून म्हणजे ओनू सपोज EC एक 4 जाणांनी EC घेतली आसत जाल्यार 20 मिलियन टन इज डिवायडेड इंटू द 4 अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ दॅट मायनिंग लीज ही दितले. जे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही तांकां परत एकदां म्हणजे तांच्यांनी आसा तशें कंटिन्यू तांकां जॉबाक घेता म्हटलेले. इवन दो तांचे कन्सेशनल लीज होल्डर्स जरी कंपनी बदलली आसत आतांय परत तांकां घेवचे हाच्या खातीर परत एकदां तांकां ओपन करपाक लायला. आयरोच्या प्रत्येक ग्रेडीक स्लॅब आसा 60 एंड अबाव 55 टू 60 मागीर तांच्यांनी EC घेवपाची हो विशय सांगिल्लो. पण हायकोर्टान गेल्या उपरांत आमी 5 जाणांक सांगलें की यू एप्लाय फॉर द फ्रेश EC आनी दे ऑलरेडी एप्लायड फॉर द फ्रेश EC. राज्यांत 2 मतदारांचो आंकडो वाडला. आरजेचो आमदार विरेशान इशू काडलो. गोंयांत मतदान करपी कांय लोक दुसऱ्या राज्यांनी मतदान करतात. ARO ही कार्डां कित्याक रद्द करिना काय म्हूण प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणूक आयोगान 2 मतदान कार्डां रद्द करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 2 कडेन मतदान करूंक दिवचें ना. हो जो म्हाजो प्रश्न आसा तो ड्युअल वोटींग कार्ड रजिस्ट्रेशनाचेर आसा. गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान ड्युअल वोटींग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा. सो स्पीकर सर डिक्लेरेशन जेन्ना आमी म्हणटा सेल्फ डिक्लेरेशन आयज कितें जाल्लें आसा आयज कोणूय येता दुसरे स्टेटीच्या गोंयान येता आनी ते डिक्लेरेशन करता आनी तांकां वोटींग कार्ड रजिस्टर जाता. सांगपाक सोदता जो ERO आसा EROक एक सेपरेट पोर्टल दिल्लो आसा आनी त्या पोर्टलाचेर क्लियर कट तांकां डायरेक्शन दिता की त्या डायरेक्शनान तांकां कॅन्सील करपाचें. डिपार्टमेंट आयज डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमिशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट कितें करता आमचो जो EROज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा ERO जे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचें व्हेरीफाय करपाचें हे स्टाफ करता तरी कितें. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाच्या अंतर्गत येता. ताज्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ स्टेट हे सगळे मॉनिटर करता. तांणी जे सांगलें पळय न्ही EROज ह्या सगळ्या जाणांक इट इज एन हेड इज एन स्टेट इलेक्शन कमिशन बींग अ मिनिस्टर ऑफ दीस डिपार्टमेंट. स्पीकर सर हाच्या अंतर्गत डिलिशन आनी एडिशन हे प्रत्येकाचो रायट आसा. सपोज कोण तरी भायल्या स्टेटींतल्यान आयलो आपल्या वोटींग कॅन्सल करून घेतलें आनी तेणी हांगा जर एनरोलमेंट युनियन फॉर्म 6 भरलो जाल्यार आमचो जो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा
इलेक्शन तेणी तेजो फॉर्म पयल्यान पयलीं एडमीट करचो पडटा आनी ताज्या उपरांत व्हेरीफाय करचें पडटा. तो म्हणटा ते पयलेच फावटी गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युएल वोटींग सिस्टम जी आहा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची अजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना. ऑल ओव्हर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो. बींग अ स्मॉल स्टेट गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला. काय ह्यो सगळी वोटींग ड्युएल वोटींग जी आसा पळय न्ही गोंयान आसा बाकीच्या दुसऱ्या राज्यान आसा गोंयान आसून ती कट करपा खातीर इजी जातलें आनी प्रोसेस खूब सोंपो जातलो. धा वर्सांत गोंयांत दूध उत्पादन 50% पडलां. आमदार विजयाचो विधानसभेत सरकारी डाटा. गांवांनी मोठ्या प्रमाणात दूधकारांचो आंकडो उणो जाला. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा फुडल्या 5 म्हयन्यांत गांवांत बसका घेवन दूधकारां बरोबर चर्चा करतले. दूधकारांक खंय सबसिडी दिवपाचें थारलां. खावडीची वेवस्था करपाचो प्लान आसा. मिल्क प्रोडक्शन म्हणटा तें 2012च्यान आज 50% देंवलां आनीक प्रेस वाडला. म्हणटकर म्हजो पयलो प्रश्न आहा की सरकार दूध डेरी फार्मरांक आदार करपा खातीर आनीक डेरी फार्मरांचो नंबर वाडोवपा खातीर आनी तांचे हायर मिल्क यील्ड आनी तांचें प्रोडक्शन वाडपा खातीर कितें करता? कन्सर्नाचो विशय आसा. कारण डेरी वेवसाय जो आसा पळय न्ही ते चड करून ग्रामीण भागांतल्यान म्हणजे जवळ जवळ आमच्या 6 ते 7 तालुक्यांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं चलतालो. पण हल्लीच्या काही वर्सां पळयलें जर जायत जाल्यार शेतकरी भाव जे आमचे आसात पळय न्ही गोंयकार भाव जे आसा पळय न्ही हे शेती वेवसाय दूध वेवसाय हे वेवसाय पासून पयस गेल्ले आसात चड करून फाटल्या 10 ते 20 वर्सां. आनी त्यामुळे सरकारान वेगवेगळे योजना घेतिल्ले आसात. तातूंतली एक योजना आसा ती आमच्या एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा मार्फत आसा की ग्रीन फोडर जो आसा पळय न्ही हो ग्रीन फोडर उपलब्ध करपा संबंधी. आणि त्यामुळे म्हाका सांगन दिसता बाबा विजय सर आसा की मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर आमी 4 ते 5 तालुक्यांतल्यान सादारणशे 50 ते 100 असे डेरी फार्मर जे आसा पळय न्ही त्या शेतकऱ्यांच्या मिटींग घेवपाक पळयतात जेणे करून तांकां ह्या स्किमी संबंधी माहिती. मुख्यमंत्री सुधारीत कामधेनू स्किमीचे आनी पर्रीकाराची ओल्ड स्किमीचे भितर जे कितें फरक आहा तो हांवें दाखयलेलो. तूं ते पयले स्किमीचेर परतो वतलो कित्याक ही स्कीम तुजी फेल जाता चुकता खंय खंय. स्पीकर सर फक्त एकूच हांव तितून न्ही स्कीम करता आसतना तो लीज कंपोनंट जो म्हटलो पळय ते लीज दिवपाक जाय तितूर खंय तरी तो हे जाला चेंजीस. आमी त्या चेंजीस सजेशन हांव वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. लीज एलाव करपाक जाय. नर्सरीक निर्धारीत पिराय जाय नासतना शिक्षण उपसंचालकान 2 भुरग्यांच्या ॲडमिशनाक परवानगी दिल्या उपरांत हायकोर्टा मुखार तसलोच इशू. पिराय पूर्ण जावंक 1 दीस आशिल्लो. वर्स फुकट वचूंक जायना म्हूण अशे तरेचो निर्णय घेवप चुकीचो म्हूण एजीनय मानून घेतलें. हायकोर्टान ॲडमिशनाक बावटो दाखयलो मात नर्सरीच्या प्रवेशाचेर 6 वर्सां जावचे आदीं पयलेच्या ॲडमिशनाक दावो करचे ना म्हूण पालकां कडच्यान अंडरटेकिंग. मेर्शेचे जयेश सोडणकाराचे खुनाचे केशींत 2 आरोपी प्रितेश अडकोणकार आनी कृपेश वळवयकारान हायकोर्टांत जामीन अर्ज फाटीं घेतलो. चार्जशीट जातकीच सेशन कोर्टांत जामिनाक अर्ज घालूंक शकता म्हूण हायकोर्टान तांकां सूट दिल्या. सरकारी आदोगाद म्हणटा हे केशींत आनीकय आरोपी आसूंक शकतात. पुलीस तपास चल्ला. The bail was argued by both the applicants, the accused in the present case, who are the owners, bus owners, son-in-laws, both of them. But after hearing the arguments, the learned judge of the Honorable High Court gave him liberty, said that he is not inclined to grant and whether gave him liberty to withdraw. So he has withdrawn both the bail applications and liberty has been given to him. After the charge sheet is filed, he can move fresh bail application before the Sessions Court. Sir, the investigation is going on, but what was the say of the police in this matter? Police said that investigation was not complete because they were arrested on 6th July. We have just completed 1 month and about 3 days now. So police have additional another 2 months, 90 days time to complete the investigation. The bus which has gone over his legs and who are driving the bus, there are more accused involved in this case. They are to be nabbed and they are also to be found out. नॉयज ॲक्शन प्लानात बदल करून हायकोर्टाक दिता. पर्यावरण मंत्री काब्राल उलयला. गोंया खातीर वेगळो प्लान करतात. गोंयांत खासा एंटरटेनमेंट झोन करपाचोय खंय प्लान आसा.
आमदार जीत म्हणटा मोरजे मांद्र्या सायलंट झोन जाल्यार थळाव्यांचो वेवसाय धंदो बसतलो. ट्युरिस्टच येना जाल्यार काम धंदो कसो चलतलो काय म्हूण प्रस्न. Fear and anxiety in the mind of the commercial establishment and business owners operating in the coastal belt of Goa on account of the order notification in respect of silent zones issued under the Noise Pollution Rule 2000. The immediate step the government intend to take in this regard. स्पीकर सर, ह्या कोस्टल बेल्टाक आमच्या कितलेशेच आमचे स्थानिक जे हे टुरिजम बिझनसान पोट आपले भरतात. मांद्रे आनी मोरजे आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आहा आनी ट्युरिस्ट थंय आख्ख्या संवसारांतल्यान थंय येतात. आनी जर आमी हो सायलंट झोन केलो जाल्यार म्हाका दिसता हे बारीक बारीक पोट भरतात, वेवसाय करतात. म्हणजे धाकटे धाकटे टी स्टॉल्स आहात, परत गेस्ट हाऊसीस आहात, गेस्ट रूम्स आहात, हे सगळेच बंद पडटले. सेंट्रल गायडलायन्स प्रमाणे जे नॉयज डेसिबल मिटर आसा तो मेंटेन करूंक पडटा. आनी खुबशे आमचे लोकल लोक जे ट्युरिजमान पार्ट घेयना, दुसरे लोक जे NGOs आसता आनी कोण आसता कोर्टान वयता स्पीकर सर. आतां हायकोर्ट एक केस मॉनिटर करता आनी ते डायरेक्शनाचे अंडर आमकां सांगलां की हें करपाक. सो सेंट्रल मिनिस्टराक आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उलयल्लो आसा की गोंया हे डेसिबल लेवल दिल्ले आसा हे खूब कमी आसा, WHO स्टँडर्डाचेर मातशें चड आसा. So we have requested Central Ministry and their contention we are following. Honorable Chief Minister also after the Assembly session we are going to lead a delegation to make specific rules to be given to the powers of the state. No, just तितू entertainment zone आमी मागला. I have written a letter. CM को खबर आसा, CM साहेबान बरयल्ले आसा. So we will make special zones for the state of Goa. We have asked the center to make for Goa entertainment zone, which will be demarcated on our areas of all over Goa where entertainment possible. आता मोरजी, मांद्रे, गालजीबाग आणि आमचे पालोले जे टटल नेस्टिंग साइट्स आसा ह्यो गोष्टी खातीर सायलंट झोन एंटायर 0 to 500 मीटर एंटायर बीच बेल्ट अशें हायकोर्टान सांगलां. सो वी आर कमिंग आउट विथ रेग्युलेशन. GCDMA कडेन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. We will find solution, but ultimately, Speaker sir, कोणाक एन्जॉय करपाक जाय ते बरें आसा, कोणाक त्या टायमार एन्जॉय करपाक सोदना पळय ते लोक कंप्लेन करता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.